जे आमचे चॅक्स जाल्ले आनी जे तेजो आउटकम आसलेलो हाचेर केसीस फायल केल्ले आनी खूब जाण अशे शॉपां बंद जाल्लीं. पूण हो जो बिझनस असो आसा की एवरी इयर हातून नवे प्लेयर येता, न्यू वेंडर्स येता आनी न्यू वेंडर्स येता तशेंच ते जेन्ना हे स्टार्ट करता बिझनस दे मेनली स्टार्ट वीथ अनफेअर प्रॅक्टिसीस आनी अशें आमकां आयज दिसून आयिल्लें आसा. 20 शॉप्स आमी विजीट केल्ले आसा कालांगुटात तशें भागान. क्लोज टू 9 शॉप्स आमकां नॉन कंप्लायंट मेळिल्ले आसा. थोडे विदाउट लायसन्स ऑपरेट जाताले आनी थोडे ऑयली काजू सब स्टँडर्ड काजू मिक्स करून पॅक करताले. एकल्यांक 20,000 to 50,000 अशें फायन घातलेले आसा. तशेंच ही शॉपां बंद केल्लीं आसा. काजवाच्या हितून 0 टॉलरन्स दाखयतले. बारीकची बारीकूय नॉन कंप्लायन्स मेळ्ळी जाल्यार हाचेर फायन घालतले, केसी घालतले आनी शॉपां ही बंद जातली, लायसन्स कॅन्सील जातले. ही ऑयली काजू जो आसा तो सारको लास्ट जो भायर सरता तो इन प्रोसेसींग आनी हाका ऑयल उरता. तो खावपाक जायना, अनपॅलेटेबल आसता पूण दिसपाक बरो दिसता तो. सो हाका लागून ते कस्टमराक ते हातून कन्फ्यूज करता कित्याक दिसपाक बरो पयलो म्हणटकूच बरो दिसता पूण खाल्लो जाल्यार ताका ऑयल एक जो आफ्टर टेस्ट आसता तो येता. सो हो काजू हाडून ते मिक्स करता. हो काजू गोंयाक कसो येता, कोण हाडटा, ही आमची आतां फुडली हेजेर जे आमकां बूक केले तांकां लिंक इस्टॅब्लीश करून तांचेरूय आमची कारवाय जाता.